सांतिनेज चर्चीकडल्या रस्त्यार फोंडकुलां पडल्यात। त्या फोंडकुलान पणजेच्या एका जागृत नागरिकान एक झाड लायलें। येरादारी करप्यांक हे फोंडकूल दिसचे आनी थंय एक्सिडंट जावचे न्हय, तशेंच लोकांचो जीव वचचो न्हय ह्या हेतान आपणें हे अशें केलां असो तो जागृत नागरीक म्हणटा। पयल्याच पावसान पणजेच्या रस्त्याची ही सामकी बाबत परिस्थिती जाल्ल्यान तांणी तिडक उक्तायली। बेगीन पणजे स्मार्ट सिटी जावपाची आसा अशें सीसीपीन जाहीर केला। गेल्या 2 दिसां उपरांत हांगा पणजेन भरपूर पावस पडला आनी पणजेचे रस्ते आसा ते सगळे उदकापना आयल्या। पणजेन इतकी फोंडकुलां पडल्या की रस्त्यार सारकें उदक भरून उरला आनी लोकांच्या दुकानांनी लोकांच्या शॉपांनी म्हणटात तशें उदक सारकें भरून आसा। तशेंच आमी आतां पणजेंतल्या एका वाठारान म्हणजे सांतिनेज वाठारान हांगासर पावल्ले आसा आनी तुमी पळोवपाक शकता की पणजेचे जे फोंडकुलां पडल्यात तेतून एका जागृत नागरिकान हांगासर एक झाड रोयला जेणे करून लोकांक दिश्टी पडचे की हे झाड लायल्या कारणान लोकांचो जीव आसा तो धोक्यान वयचो न्हू म्हणून ते नागरिकान हांगासर झाड लायला। पणजेच्या प्रत्येक फोंडकुलान समज जर नागरिकांनी झाडां लायली जाल्यार पणजेचें कितें जातलें हेचेर आतां सीसीपीन विचार करचो। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर।